सगळ्यांच्या मोबायलाचेर एक व्हिडिओ कणकणलो आणि तो म्हणल्यार कॅझिनोचो भायर कॅझिनोच्या भायर कांय ट्युरिस्टांक सेक्युरिटी गार्ड आमी तो मारता आसतना पळयलो. आमी पयलींच्यान म्हणत आसा ह्या कॅझिनोचेर सरकाराचो कसलोच कंट्रोल ना आणि ह्या सेक्युरिटीक ह्या ट्युरिस्टांक अशें बडोवपाचो कोणे अधिकार दिलो. माहिती मेळटा त्या प्रमाणे असली गजाल्यो थंय सदांच घडटात. त्यो फक्त व्हिडिओच्या स्वरूपात आमच्या मुखार पावनात. भितर गेल्ले जे ट्युरिस्ट असतात ते खंय जिखपा लागल्यार तांकां हातां धरून भायर काडून भायर मारतात. अश्यो कांय घडणुकी हाचे फाटीं जाल्ल्यो आसात, आमी आयकल्यात. हाजेर सरकाराचो खंयच कंट्रोल ना आणि ह्या कॅझिनोक लागून गोंयचे नाव ट्युरिस्टां मदीं इबाडपाक लागला. कांय वर्सां फाटीं 2012 गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हाणे हाऊसान सांगिल्ले, असेंब्लीन सांगिल्ले की ह्या कॅझिनो खातीर गेमिंग कमिशनर आसतले, कमिशन आसतले, गेमिंग कमिशनर आसतलो आणि ताजेर आमी कंट्रोल दवरतले म्हणून. हे ड्राफ्ट बिल तयार जावन 2012तले आज 6 वर्सां जाली, पूण हाजेर अजून बिल पास जायनासतना हे तशेंच पडिल्ले आसा. हे कोणाच्या फायद्या खातीर आणि कित्या खातीर, कित्याक गेमिंग कमिशनर अजून जायना, ताका कारणां आसात फुडली. गेल्ली 6 वर्सां हो भारतीय जनता पक्ष गोंयकारांक फुडयत आसा ह्या कॅझिनोच्या नांवान. दोन 2011 हेच मनोहरबाब पर्रीकर हम अंदर घुसेंगे म्हणून नारे घालताले आणि आज अशी परिस्थिती आयल्या की कॅझिनो वालेच अंदर घुसल्यात आणि या सरकाराचो कंट्रोल ताणी ताब्यात घेतला काय कितें अशें दिसपाक लागला. कांय ठळक मुद्दे हे गेमिंग कमिशन आयले जाल्यार तेन्ना सरकार उलयल्ले की लोकल्स जे आसा तांकां भितर एंट्री मेळची ना. गोंयकारांक तातूंत भितर चडांत चड आस्पावन घेवप. आज तातूंत भितर चडांत चड भायले लोक आसात आणि ह्या कॅझिनोक लागून आज जे गोंयकारी वतात जायत्यो गोंयचे फॅमिली बरबाद जाल्ले आसात. जर तेन्नाची या कॅझिनोची फीज जर आमी कॅल्क्युलेट केली जाल्यार जवळ 150 कोटी जाता वर्साक. आणि आज पर्यंत अशें कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार 900 कोटी जाता. आणि ताणें म्हणिल्ले की हो सगळो पयसो आपूण ओल्ड एजीक दितलो म्हणून, ओल्ड एज होम जे आसात तांकां दितलो म्हणून, दान करतलो म्हणून. हे ताजेच शब्द असेंब्लीन तो उलयला. पूण म्हाका दिसता आज पर्यंत हे 900 कोटींतलो एकूय रुपया ह्या ओल्ड एज होमाक वचूना, ह्या जाणटेल्याच्या बऱ्या खातीर वचूना. आणि सरकार ह्या पयशांचेर फलगां मारता. इतलेंच न्ही, तांच्या एका आमदारान जो आतां गेल्या इलेक्शनाक पडलो, किरण कानोळकर, हाणें असेंब्लीन स्टेटमेंट बसून केलो की ह्या पैशाचे कॅझिनोच्या पैशाचेरच
आमकां आमदाराक सॅलरी येता म्हणून फाटलो रेकॉर्ड काडल्यार पळयल्यार तुमकां मेळटलो. धाकटी बोटी आसात ट्रान्सफर करपाक, साद्यो त्यो बोटी पसून ह्यो गायडलायन्स पाळनात आनी तांचे खंयच्याच बोटीचे रिन्युअल केल्ले ना. पोरू इतले असून थंय पोरू एक बोट क्रॅश जाली धाकटी, कोणाक काय जावं ना. जवळजवळ 23 सप्टेंबराक जवळजवळ तातूंत 42 ट्युरिस्ट आशिल्ले. ताजे नंतर पसून हाजे परमिशन रिन्युअल धाकटे बोटीचे घेवपाक पसून कोणाकच पडून गेलना, कसलेच चॅकिंग ना, काय ना काय ना काय ना. ज्या बोटीर 300ची कॅपॅसिटी असता थंय 600, 700, 800 लोक वतात. ज्या बोटीचेर 500ची कॅपॅसिटी आसा थंय 1000 लोक असतात. हेही कंट्रोलान ना. फायर इमर्जन्सी खातीर जी फायराची हे लागता ताजेय तांचे कडेन रिन्युअल ना. सो अशें दिसून येता की ओवरऑल ह्या कॅझिनोंचेर गोंय सरकाराचो, या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो कसलोच कंट्रोल ना. अमागता ही जी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आसात आणि तातूंत लक्ष घालचें आणि जाता तितले बेगीन हांचेर कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न करचो. नाजाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें आनी कायदोय एक वेळ जाल्यार आमकां हातान घेवचो पडटलो.